8 दिसांत फायर ब्रिगेडीक 608 एमर्जन्सी कॉल, 92% उज्याचे. 500 मायज कॉलांत 92 रानां वाठारांत उज्याचे. देशाभरात सुमार 1200. तापमान 5 ते 9 डिग्री वाढले. नासाचो रिपोर्ट. सांतिनेज जेसीबीन खंडना फोडली नॅचरल गॅस लायन. लिकेज अटपा हाडिल्ल्यान अपकीर्त चुकली. रस्त्यावेल्या कामाच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी पायपलायन पॉवर केबल फोडून जाले. आता गॅस लायन. भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट डिप्लोमसी. प्रधानमंत्री मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचो प्रधानमंत्री दोगूय क्रिकेट मॅचीक. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीची 4थी टेस्ट अहमदाबादात मोदी स्टेडियमार. फोंड्या, तिसवाडी, धारबांदोळा तालुक्यातल्या 11 मतदारसंघांनी फाल्यां आणि परवा 10 आणि 11 मार्चाक उदक ना. ओपा प्लांटाचे कामाक शटडाऊन. जीएमसीतूय उदक मर्यादीत. स्मार्ट सिटीची कामां पावसा आदी तडीक लागता म्हणपाचो दुबाव. कामां केल्ल्या रस्त्यार कनेक्टिव्हिटी ना. ड्रेनेजी विशीं दुबाव. पणजेकार म्हणटा अशेंच चित्र पावसात उरल्यार हाल. बिल्डिंग बांदकाम कामगार वेलफेअर मंडळा कडेन 500 कोटीचो सेस वापरिनासतना पडून. कामगारांची नोंद. जागृतीक आतां एजन्सी. सेस उजार करपाचो श्रम मंत्रालयाचो प्लान. केप्यांत पाडादेक एकल्याच्या भाटान मेळ्ळो मेल्लो बिबटो. दुकराक लायिल्ल्या फासात अडकून सोंपलो. वाठारांत भोंवताना पळयल्लो थळाव्यांनी. राना खात्यान व्हेलो पोस्टमॉर्टमाक. गोंयांत कालोराच्या ल्हाराची वेधशाळेची शिटकावणी. कालोराच्या फाटभुंयेर आज फाल्यां शाळा दनपारां 12 म्हणसर बंद. शिक्षण खात्याची शाळांक ऑर्द. मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रेचे अर्ज होल्डार. प्रचंड प्रमाणात अर्ज आयिल्ल्यान सरकारान अर्ज घेवन दवरले. तिरुपती दर्शनाची अर्ज प्रक्रिया दवरल्या होल्डार. भौसांक कळवणी. थिये सिरसय सेल्फ एक्सिडंट. गाडी मोकली झाडार. ड्रायव्हर बरोच वेळ अडकून उरलो गाडयेंत. थळावे पोलीस फायर ब्रिगेडच्या स्टाफान काढलो. हॉस्पिटलांत शिफ्ट. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 379 केशी. ॲक्टिव्ह केशी 3177. गोंयांत 2 नव्यो केशी. ॲक्टिव्ह केशी 19. एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळचें म्हूण पुराय यत्न चल्ल्यात. उठाचे शिष्टमंडळ मेळ्ळें मुख्यमंत्र्याक. गोंय सरकारान केंद्रांत मातसो नेट लावचो. फुडारी प्रकाश वेळीप उलयलो. अटल सेतू रातचो 10 ते सकाळी 5 मेरेन येरादारीक बंद. 9 मार्च ते 31 मार्च मेरेन रातचो उरतलो बंद. उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान काडली ऑर्द. गोयचो टॅक्सी पात्रांवा येवजणे खाला 55 लाभार्थ्यांक दिल्यो टॅक्सी. येवजणे खाला बायल्यो जाल्यार टॅक्सी पात्रांक गोवा मायल्स आनी येरादारी खात्यान सुरू केल्या येवजण. पंचायत पोटवेंचणुकेचे अर्ज भरपाक सुरू. 4 पंचायतीच्या 7 वॉर्डांनी पोटवेंचणूक. सध्या मेरेन 3 अर्ज आयल्यात. 14 मार्च मेरेन उमेदवारी अर्ज भरपाक मुजत. दक्षिण गोंयांत 11 मार्चाक थारायल्लो पॉवर शटडाऊन केलो रद्द. लायटीचे खातें करतले नवी तारीख जाहीर. कांय कारणाक लागून शटडाऊन रद्द म्हणून नोटीस. मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार आणि वेंचणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी 3 दिसाचे भेटेर पावले बेंगळुरूंत. विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारेचो घेतलो नियाळ. कालोरांत गोंयकारांक थाकाय मेळपाची परिस्थिती. वेधशाळेन फुडल्या सप्तकांत अवेळी पावस पडपाची उक्तायल्या शक्यताय. 15 मार्च मजगतीं पडूया पावस. लिकर पॉलिसीचे केशींत सीबीआय उपरांत ईडीन दिल्लीचो आदलो पालवी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियाक केली अटक. तिहार जेलीत सिसोदियाची 8 वरां चौकशी उपरांत अटक.
मार्केट निगेटिव्हार बंद. सेन्सेक्स 700 पॉइंटांनी पडलो. निफ्टी 17,400.